गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? तो सकाळ जाले, घरची सगळी कामां जाला हांगासर आनी हांव शावर घेवन आयला बेडरूमान. सो काल तुमकां हांवें दाखयल्ले न्ही सगळे साडयो बीन. सो म्हटलें आयज सगळे तांकां जाग्यार दवरया. मागीर कितें जाता खबर, अशें मेस बीन उरले न्ही रुमान, म्हाका तें पळोवपाक अजिबात आवडना. सो हांवें तें म्हजें तुमकां दिसता आसतलें न्ही ब्लू कलर बॅग, हें न्ही हांव लास्ट टायम एमेझॉनासून ऑर्डर केल्लें. आनी हें न्ही साडयो बीन दवरपाक न्ही एकदम बेस्ट आं. सो म्हटलें सगळे बॉक्स काडया आनी मातशें सारकें करून दवरया. म्हटलें मातशें मेस जाल्लेलें, जे म्हाजे यूज केलेले साडयो बीन आहा पळय तेका हांवें एक बॉक्सान घालून दवरला आनी एक बॉक्स हांवें 2-3 बॉक्स न्ही अशें खाली केले. ओके, आतां न्यू साडी आहा न्ही ते तांकां दवरपाक. तो एट प्रेझेंट न्ही हांव सगळे ब्लावज म्हणजे साडीचे ब्लावज बीन शिवचे ना. तो आतां पयलीं कितें येयला, चवथ येयला, तर चवथीक हांव शिवतलें, मागीर दिवाळी शिवतलें, अशें करून एक हांव न्ही ब्लावज शिवून घेतलें. सो म्हाका न्ही एक सबस्क्रायबरांनी एक मेसेज केलेले, म्हणजे कमेंट केलेले की तुवें इतले सगळे साडी घेतला, तुका शिवनांतल्यान कांय म्हणूंक ना. पळय म्हाजे कडेन न्ही ऑलमोस्ट जे साडी आसा पळय सगळ्यो ओल्ड साडी, म्हणजे न्यू साडी कांयच ना. आनी म्हाका शिवनांतल्यान पयलींच म्हटलेलें की आमी एक दीस बेळगांव या आनी सगळे साडीचें शॉपिंग करया म्हणून. सो आमी आतां पावली बेंगलोरान. सो तो पावलो, आतां बेंगलोरान गेलाच तूं, थंयसर साडयो बरें मेळटात. सो थंयच तूं साडी घे, जाय ती साडी घे म्हणलें. सो अशें ना की काय तर तूं खबर आहा न्ही कितें शॉपिंगाक तूं केन्ना ना म्हणना. आनी हांव न्ही अशें आलतू फालतू पयशे खर्च करना. जे ना पळय ती वस्तू हांव घेताच. ओके, आनी तुमकां खबर आतां हांव व्लॉगिंग करता, तुमच्या फुडल्यान कितें तें ओल्ड साडी घालून हांव व्लॉगिंग करतलें, बरें दिसना न्ही. ते जायते वस्तू घेवकूच जाय. सो बेंगलोर गेले, पावलें हांव आनी म्हाका जाय ते बरें बरें सामकें रिजनेबल प्रायस. कितें एक्सपेन्सीव हांव म्हणूं शकना, बरें रिजनेबल प्रायस म्हाका साडयो मेळ्ळे. आनी गोंयान तुका इतले बरे साडी मेळचेच ना. इफ तूं साडी हाडपाक सुद्दां गेलें गोंयान खंय शॉपार, तर तुका इतले कमीचे रेटाचेर तुका मेळचें ना, मातशें एक्सपेन्सीव आसता. आनी हांवें साडीचें तुमकां व्लॉगिंग केलें, म्हणजे तुमकां शॉपिंगचे व्लॉग दाखयले. तर सगळे जाणांक न्ही साडयो न्ही खूब आवडले आनी बरे बरे कमेंट येले आं. आनी म्हाका टेन्शन आसतलें तुमी आनी कितें म्हणटा आसतले, तुमकां साडयो बी आवडटले काय ना. पण सगळे जाणांनी बरे बरे कमेंट केला आनी चडशे लोकांक साडी खंयचे आवडला पळय तेंच्यांनी म्हाका नंबर बी म्हाका शेअर केला. सो म्हाका सगळ्यांक तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा एकदां. तो हांगासर न्ही सगळें जाल्लेलें आसा. असले बॅग हांव आनीक ऑर्डर करतलें, बरें पडटा हें. सो हेतून न्ही सगळ्यो न्यू साडीज, म्हणजे जे ब्लावज शिवंक ना पळय ते आसा हितून. आनी हितून बी न्यू साडीज. आनी हितून 2 आसा जे साडी म्हणजे हांव वेअर करता पळय साडीज. ओके, आनी हें सगळें म्हाका नाका दुपट्टा आसलेले म्हाडे. आनी हितून आसा रितिकाचे कपडे जे ताका धाकटे आता. सो म्हटलें गरजे कोणाक दिवया. ओके, सो जालें ऑलमोस्ट. सो हे 2 ते हे सगळे बॅग आहा पळय ते सकयल दवरतले. ओके, आनी रितिकाचे कपडे सगळे सेट करूं जाय म्हाका. रितिकाचे कपडे सेट करता. आनी चुडीदार सगळे हांगा दवरला हांवें, जे हांवें बेंगलोरसून घेवन येयल्ले पळय सगळे चुडीदार. हें आतां घालतलें हांव तेन्ना भायर बी वयतना बीन. ओके, ते सगळें हांवें हांगा दवरला. आतां चिंतता की हो एक बॅग हांगासर दवरया. सो हांव फुडें हाडटा आनी तें बॅग हांव थंय दवरता. तो हें जाल्लें आसा. आनी हें सगळें न्ही अनारकली ड्रेस हें जे शिवनांतल्यान न्ही म्हाका, म्हणजे रितीक जाता पयलीं काडून दिल्लें सगळें, म्हणजे कोणाक दिवपाकूय म्हाका मन येना. खूब एक्सपेन्सीव आहा, एक 4,000चे 5,000चे अशें आसा. सो जाता म्हाका तें. सो म्हटलें केन्ना तरी घालया. पळय 3 आसा, हो एक, हो आनी हांवें एंगेजमेंटाक घातलेलो. तुमकां आतां एंगेजमेंटाचो व्हिडिओ येतले, म्हणजे सॉरी, तर तुमकां म्हजे वेडींग आल्बमचे फोटोज येतले तेन्ना एंगेजमेंटाक हें घेतलेलें. आजून बरें आहा हें आनी म्हाका सारकें जाता फिटींग बीन. सो अशें कोणाक दिवपाकूय म्हाका मन येना. सो दवरला हांवें, केन्ना तरी घालतालें हांव. तो सगळे बॅग बीन दवरले हांवें. हें पळय जिवाक बरें दिसलें. सगळे सामान, सगळे कपडे बिपडे एक जाग्यार पडले न्ही, बरें दिसलें. सगळें मॅस जाल्लें सगळें. जालें एकदाचें काम साडयेचें. ओके, आतां चवथ येयला, चवथीक एक ब्लावज दितलें हांव शिवपाक. सो आतां हांव दितलें पळय शिवपाक तेका ब्लावज, तो न्यू आसा. सो तो म्हाका खबर ना तो कसो शिवता बीन म्हणून. तर पयलीं हांव ताका एक सिंपलशें अशें कपडो दितलो, शिवून दी म्हणटा. इफ तिणें बरें शिवलें ताका दिवपाचें. जस्ट लागीत आहा. तो एक काम साडयेचें एक काम जालें. सगळे बॅगा बिगा सगळे काडले, जालें एकदाचें. कितें रे आवाज ना रे? यूट्यूब लायल्यार न्ही आवाज ना हेजो बरो बसता. थोडा हाय म्हणलें तुवें. कितें पळयता रे? कॅट पळयता. आनी भायर वेदर पळयात, काळोख जाता, पावसूच पडना. पळय 2 दीस बरो पावस पडलो सांजचे. पळयात क्लाउड जाला पण पावस ना, गरमी. सो साडयेचें काम जालें आनी आम पापड बरें सुकला.
आयज उद्घाटन करूया, खाऊया. एक धाकटे प्लेटीन घातलेले पळय हांवें ते खाऊन जाले आमचे. तो आयकात ना, कट कर म्हणटा तो. बरें सुकला आनी एकदम टेस्टी जाला, बरें जाला. सो तुमकां दाखयता आयज कट करून. आनी आयज तुमकां एक रेसिपी शेअर करतले. आनी म्हाका रिक्वेस्ट केल्लेले एक सबस्क्रायबरांक रुयेला म्हणून, तेणें म्हाका सांगलेले शिरा रेसिपी शेअर कर म्हणून. पायनॅपल शिरा नाजाल्यार ऑरेंज शिरा. सो म्हटलें पायनॅपल ऑरेंज तुका मेळटलेच, मँगो सिजन सोंपपाक पावला. म्हटलें आयज मँगो शिरा करया. ओके, सो बरें लागता मँगो शिरा. करतालें हांव फाटीं, म्हटलें आयज करया चल. सो रुवेलान म्हाका सांगलेले मँगो पायनॅपल नाजाल्यार ऑरेंज दाखय म्हणून. सो आयज हांव मँगो दाखयता. ओके, मागीर दाखयता तुमकां. सो पयलीं तुमकां दाखयता हांव आम पापड कशें जालें दाखयता तुमकां. एकदम बरें जाला, बरें सुकला आनी सामकें भायर येयला सारकें वतान. बाल्कनीन मातशें वत मेळ्ळें म्हाका, दवरलेलें हांवें. अशें ना की वतानूच दवरूंक जाय अशें ना, तुमी फॅना सकयल दवरल्यार जाता, बरें बरें सुकता. ओके, शिव येवंक ना. आनी आयज जेवण आसा दाखयता तुमकां. कांय स्पेशल ना आयज. शीत जालें आनी हांगासर केला अंडा करी. हें पळय अंडा करी केला. आनी हें हांवें क्ले पॉट घेतलेलें. आमी हांगा गेल्ले पळय, खंय तें म्हापसा हें आसलेलें पळय, मिलाग्रेर फेस्त सायबीण फेस्ताक गेल्ले पळय, थंय घेतलेलें हांवें. एकदम बेस्ट आहा. हें पळयात, बेंगळुरा शॉपिंग केल्लें न्ही, पोतीस तेंच्यांनी पोतयो बरें दिला आमकां. सामकें पळय लाकडाचें, हांगा लाकडाचें हें आसा. सो बरें आहा म्हापसा बी व्हरपाक सामान हाडूंक बरें आहा हें पळय लाकडाचें. सो मम्मीक म्हटलें बरें सांबाळून दवर, कारण गरज पडटा, दवरता. आनी हांवें न्ही डॅल्फिनोसून हें हाडलां, वॉशिंग मशीन कवर. हें पळयात, हांवें न्ही एमेझॉनासून 2-3 ऑर्डर केलेले. सायडीन न्ही पिंता सारकें. सो हांवें तें हाडपाचें बंद केलें. सो म्हाका दिसलें हांगा सॉरी डॅल्फिनोसान 200 रुपया हेका. अशें न्ही धूळ पडटा हेका, ताका लागून म्हटलें पयलीं दीस ताका बरें पुसया, क्लीन करया, मागीर ताका कवर घालया. आनी फणस ऑलमोस्ट पिकपाक पावले, पिकला. आतां पळोवया केन्ना कापता. हें पळय पिकला, मोव आनी वास सुटला, मोव जाला पळय. मम्मी म्हणटलें आयज कापया म्हणून. सो म्हटलें आयज नाका, आयज एक दीस दवरया, फाल्यां परवा कापया. वास सुटला. हेचे तुमकां येतले रेसिपी. तो हें पळयात आम पापड. घे ऋत्वीक, तुका जाय मरे खावपा, व्हरून दवर, ते कट करया. पळय बरें जाला, ते हांगा हाडून दवर, कट करया. शिव येवंक ना अजून. यो दवर, हांगा दवर, कट करया. ऋत्वीक आयज बन्यान घातला न्हू रे. तुका नाका, हांव करता राव. नाका नाका, तूं फक्त खावपाक यो. तूं फक्त खावपाक यो. आई पळय, आई सांगा आय म्हण. आईक टेन्शन खंय खबरा. ते साडी केन्ना शिवपा दिवया, ब्लावज केन्ना शिवपा दिवया. हांवें म्हटलें दिवया गे म्हटलें. राव रे. मम्मी आपले साडी दवरले कपडान. तिने तिचें काम केलें, म्हाजें काम जालें न्ही गे. एक काम जालें आयज. चला पापड, आम पापड कट करया. पळय कितलें बरें जाला. ओके, तो दाखयता तुमकां एक काडून. हें पळयात, सकयल हांवें तूप लायिल्लें न्ही, ताका लागून. हें पळयात, सामकें बेस्ट जाला आनी तितलें खावपाकूय बरें जाला, टेस्टी जाला. पळयात, फक्त 1-2 दीस दवरलेलें हांवें ताका वतार. हें पळय हें जाल्लेलें आहा. ओके, ताका आमी कट करून घेवया. हें दाखयता तुमकां. भयणीक चुकलें, इफ आमी ह्या कुमटा आसल्यार आमी थंय करपाचें. हांगा करून खाता आमी. आतां मार्केटान मेळटा हें पळय, आतां मार्केटान मेळटा. घे ताका आतां कट करया आमी. सो हें पळयात, आम पापड रेडी. अशें रावंड करून दवरूंक जाय, बरें दिसता पळोवपाक. ऋतू घे, एक खावन सांग सगळ्यांक कशें जालें तें. एकूच घे. हो पळय 2 घेतले. बरें आहा. हांव खाला ऋत्वीक, तूं खा. तूं वोदोवच्यान लागलेलो मरे दीदी. आं ना, तूं खा रे. ओके, आई थंय बसला. आम पापड घे, एकूच घे. फूल प्लेट घेवशी. खावन सांग सगळ्यांक कशें जालें तें. अबे आतां पळय भायर वत येयलें, वोदोळ सगळं क्लावडी आसलेलें. बरें टेस्टी जाला. ट्राय करा, केन्ना कोणें करूंक ना, ट्राय करा.
आता शिव येतलो, शिवाक दिवया. शिव आयलो, सगळा हाय बी म्हणटा. घे कितें केला हांवें. हय खाऊन सांग कितें वासेल तुका. सगळें खावशी, तुका एकूच घे म्हटलं हांवें. एकूच घे. अरे 1 2 3 खा तू. खाऊन सांग कशें जालें तें आम पापड. खरें खरें सांग. चाट मसाला बी घातला न्ही, ताका लागून टेस्टी आला. दी आनी एक काडून घे. आमच्या घरा उरनाय, रोकडे काबार जातले. हांगा दवरता आमी खा तू. तुपान तूप लायिल्लें न्ही सकयल, ताका लागून तें आनीक बरें जाला. सो आयज न्ही बड्डे आसा, तांकां विश करया. 3 बड्डे आसा आयज. तो फर्स्ट आसा वेलेंटिना फर्नांडीस, विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवान तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेच देवा कडेन मागता. वन्स अगेन हॅपी बर्थडे वेलेंटिना फर्नांडीस. तो नेक्स्ट आसा सिमोन, to wishing you many many happy returns of the day. God bless you with good health, happiness. देवान तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे सिमोन. सो आनीक लास्ट आसा लक्ष्या, तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवान तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे लक्ष्या, वेलेंटिना एंड सिमोन. यो रे आयलो. Mon Sarah, happy birthday. Happy birthday and many blessings to you. May God your wishes come true. Got it? Okay, so once again, happy birthday, Valentina, Simon and Laksha. पावस जाता आनी म्या पळय झगडी खेळपाचें कमी आनी ऋत्वीक न्ही इतलो चिटींग खेळटा सांगू तुमकां. म्हाज्या फुडल्यान तूं चिटींग खेळना, मम्मी फुडल्यान आनी शिवा फुडल्यान. हांव म्हाज्या फुडल्यान तूं चिटींग चलचें ना. हे पळय खेळटा हांगा स्नेक एंड लॅडर. हांगासर न्ही बरो वारो सुटला, बारीक पावस पडटा. तेवटें पळय काळोख जाला. ऋत्वीक कमी ना बरो चिटींग खेळटा. ओके चला आमी किचनान या करया आतां मँगो शिरा. ओके चला दाखयता तुमकां मँगो शिरा. आमकां दूद गरम करून घेवंक जाय आनी हांव शिरा न्ही ह्या वाटीन करतलें. म्हणजे ह्या वाटीचे मेजरमेंटान हांव शिरा करतलें. म्हाजें न्ही अशें वाटीन केलें न्ही मेजरमेंट सारकें जाता, म्हणजे परफेक्ट जाता शिरा. सो पयलीं आमी दूद घालया. सो 1 वाटी भरून हांव दूद घेता. तो हांगासर न्ही 1 वाटी भरून दूद घेतला. आतां हेच मेजरमेंट वाटीन न्ही हांव 1 वाटी उदक घेता. सो आनीक थोडे वाटी म्हणजे अर्द वाटी हांव उदक घेता. आतां हें दूद न्ही आमकां मातशें गरम करून घेवंक जाय, बरें गरम करून घेवंक जाय. सो हांगासर हांवें दूद दवरला गरम करपाक आनी हांगासर हांवें कढाई दवरला. सो आतां घालता हांव हाफ वाटी म्हणजे अर्द वाटी हांव तूप घालता. तूप न्ही मातशें चड घालूंक जाय जाल्यार शिरो मातसो बरो लागता. आतां घालता हांव हो वाटी भरून रवो. सो आतां न्ही लो फ्लेम करून आमकां हें रवो न्ही बरो भाजून घेवंक जाय. 3-4 मिनटांनी आमकां हें रवो न्ही बरो भाजून घेवंक जाय. आनी न्ही ताका कंटिन्युअसली न्ही स्टर अशें करत रावात आनी टील न्ही रव्याक एक बरो स्मेल येतलो आनी लायट अशें ब्रावन कलर येतले तो पर्यंत न्ही आमकां हें रवो न्ही भाजून घेवंक जाय. आनी याद दरात फ्लेम आहा पळय लो दवरात नाजाल्यार जळटले. सो अशें ताका न्ही बरें मिक्स करत रावंक जाय. आनी केन्ना कळटलें आमकां आतां न्ही रवो आहा पळय तूप सुट्टलें सायडीन सायड तूप जमा जातलें तेन्ना समजून घेवपाचें आमचें रवा बरें फ्राय जाला. सो आजून हें जावंक ना. सो कंटिन्युअसली ताका स्टर करत रावा आनी बरें ताका भाजून घेयात. सो हांगा पळयात हें आतां पातळ जाल्लें आसा म्हणजे तूप न्ही बरें सुटलेलें आसा. आनी हेका हांवें न्ही 3 ते 4 मिनटांनी बरें एक लो फ्लेमीन हेका भाजून घेतला. आनी आतां हें मातशें पातळ जालां पळय. सो आतां आमी दूद घालया जें गरम केल्लें पळय तें आमी दूद घालया. थोडे थोडे घाला आनी ताका बरें मिक्स करून घेया. थोडेशें दूद दवरला हांवें तें पळोवया मागीर घालया. पयलीं हांव बरें मिक्स करून घेता. फ्लेम आपण लो दवरात आनी एका आनी बरें मिक्स करून घेवया. लम्स जावंक जायना बरें ताका मिक्स करून घ्या म्हणजे गुठल्यो बी जावंक जायना. बरें ताका मिक्स करात.
सो आणि थोडेशें दूध आसलें हितून ते घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो एकाने आमी बरें मिक्स करून घेतला. आतां धांपोवन आमकां एक लो फ्लेमीन एक 2 मिनटांनी एका आमी कूक करून घेवया. सो 1 मिनट जाल्ली आसा. लीड ओपन करता आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात. घरभर वास सुटला तुपाचे. सो हांवें हें घेतला स्पून हितून बरें आतां मिक्स करपाक. सो बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात. आणि फ्लेम हा पळय ते लोच दवरात, चड हाय दवरनाकात. सो बरें हांवें ताका मिक्स करून घेतला. आतां हांव वाटी हांव फूल भरून घालना, अर्दो घालता. कित्याक खबर आहा हांव हांगा मँगो प्युरी घालतलें न्ही. तो मँगो आसा हापूस खूब स्वीट आसा, ताका लागून साखर हांवें थोडीशी कमी घातला. सो आतां हें बरें मिक्स करून घेयात. बरें शुगर मेल्ट जायसर न्ही आमकां हें मिक्स करून घेवंक जाय. आता मी हातून शुगर घातला न्ही, ते बरें मेल्ट जाली की न्ही मातशें पातळ जातलें. आता मातशें आतां हें पातळ जालां. अजून शुगर कंप्लीटली मेल्ट जावंक ना. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो एकाने बरें मिक्स करून घेतला आनी शुगर न्ही मातशें मेल्ट जाल्लें आसा. आतां न्ही आमकां हें धांपोवन न्ही जस्ट 1 मिनटांनी आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. सो 1 मिनट जाल्ली आसा. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां हांव घालता मँगो प्युरी. सो हांगासर न्ही हे पळयात वाटी भरून मँगो प्युरी घेतला हांवें हापूस. कट करून मिक्सरान घालून ताका फायन पेस्ट केला आनी उदक बिदक हांवें कांय ऍड करूंक ना. आणि हापूस मँगो न्ही खूब स्वीट आहा, त्या हिशोबान हांवें न्ही शुगर घातला. बरें ताका मिक्स करून घ्या. इफ तुमकां प्युरी करून घालपा नाका जाल्यार तुमी मँगोचे न्ही बारीक बारीक पिसीस करून घालून करूं शकता शिरा. पण हें अशें बरें लागता. ओके, पेस्ट करून घातले. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो हें पळयात एकाने हांवें बरें मिक्स करून घेतला. आतां धांपोवन न्ही जस्ट 1 मिनट आमकां न्ही कूक करून घेवंक जाय. सो 1 मिनट जाल्लें आसा. हें पळयात सायडीन बरें तूप सुटलां पळयात. सो सायडीन बरें तूप सुटलां. बरें ताका मिक्स करून घ्या. आनी जेन्ना शिरा करता न्ही तूप मातशें चड घालूंक जाय जाल्यार खावपाक बरें लागता. नाल्यार की आतां ड्राय ड्राय लागता आनी आमकां न्ही ड्राय आवडना. शिरा काय आमी सद्दी करना. जेन्ना करता पळय तूप तेन्ना चड घालात, खावंक बरें लागता. सो तेजे वर घालता एक थोडेशें तूप घालता 1 चमचो. मिक्स करून घ्या. सो आतां घालता इलायची पावडर करून घेतला ते घालता थोडेशें. बस थोडेशें घालता. सो आतां थोडे न्ही हांवें हांगा काजू बादाम आनी किशमिश फ्राय करून घेतला तुपान. हें तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालूं शकता, ना तुमी स्कीप बीन करूं शकता. बरें ताका आतां मिक्स करून घ्या. तो हांगासर पळयात आमचे मँगो शिरा रेडी. बेस्ट जाला. ओके, आतां गॅस बंद करता. आतां एक ताका प्लेटीन वाटी काडून घेवया. एक वाटीन घालून घेता आनी हितून हांवें तूप लायला. हितून घालता. सो आतां घालता हितून. पळय बेस्ट जाला. पळय सो हांगासर पळया शिरा रेडी आमचो. खावून सांगता तुमकां कशें जालें तें. शिरा खायना रे? यो यो अक्षर खाऊन सांग. ये ऋतिकाचो फ्रेंड येयला खेळपाक. यो बरें आहा मरे मँगो भितर आहे ना मँगो. सो तुमकां खाऊन सांगता. खूब वर्सांनी केला न्ही. नॉर्मली शिरा करतात, कमी आमगे शिरा करपाचें. आई बरें जाला.
आई म्हाका म्हणटा तूप चड घाल तिका तूप चड जाय आता हे कमी आले भंय कमी आले तिका आनी तूप जाय म्हाका सारकें आहा बेस्ट बरें तुका मँगोचो फ्लेवर येता अक्षय छान आहे बरं शिव ना शिव गेला इव्हेंटाक पळय काढून दवरता मी खातलो मुद्दम तुम्ही ट्राय करा मँगो शिरा मँगो शिरा खूप बरे ट्राय कर ट्राय करता खंय बरं एप्पल हा कितें एप्पल शिरा बनाना शिरा चिकू शिरा केन्ना खाला तुवें बेश्टो बोबडटा दुबय खाला खंय तो चला व्हिडिओ एंड करपा येयला आई थंय बसला सिरियली पळयता आईची मराठी सिरियल आनी ऋत्वीक हांगा तळमळटा न्हू रे कितें खेळटा तो परत आई वांगडा ते स्नेक लॅडर आनी एकदम चिटींग खेळटा न्हू रे आनी आमचे आम पापड पळय दोनूच उरला आम पापड उरना आमगेर बिगिनर काबार आता ओके चला थोडंसं नाव घेता आणि शिरा मँगो शिरा ट्राय करात आणि हांवें जे केला पळय जशें आमगेर करता तेच तुमकां हांवें शेअर केला कितें चुकला कितें कमी जास्त जाला जाल्यार म्हाका प्लीज तुमी कमेंट करा ओके हयच करता हांव आनी एकदम बरें जाल्लें शिरा ओके सो नाव घेता थोडेशें आयज फर्स्ट नाव आसा जॅस्मिन डिसोजा सोनिता बरेटो विल्फा कुटिनो अपेक्षा सावंत रेश्मा शिरोडकर लीना रॉड्रिगीस आणि पूनम पाटील ओदोर सांचे न्ही बरो म्हणजे वारे सुटलेले काळोख जाल्लेलो पावसूच ना परत गरमी जाले आता थोडे दीस उरला मागीर पावस स्टार्ट ओके सो चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर आई बाय म्हण तुझे तोंड दिसणार रे उभं राव आयलो Bye. I love you, friends. Please, you comment and subscribe to my channel. God bless you all. किती रे आम पापड खाऊ आम झालो सारखो पापड खाऊ आम पापड सगळं पोटात मिक्स पडले जाय आम पापड आम मँगो शिरा किती रे हा चला बाय